Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हणजे एकंदर एक कंटिन्युअसली लोकभावनेचा आधार करून आम्ही एक निर्णय घेतला की ब्रेस्तार सांचे पासून सोमार दीस सकाळी लॉकडावन करपाचो निर्णय जो आसा तो सरकारान घेतला. पॅनीक जावन वचपाची गरज ना. एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो इन्क्लुडींग ग्रॉसरी आयटम जे लागता आमकां आनी किचन्स ही होम डिलिव्हरी खातीर ही चालू उरतली. खंयचीच किचन्स बंद उरची ना. सोमारच्यान सकाळी परत एकदा नॉर्मल एक्टिविटीज चालू उरतल्यो. म्हणजे एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो चालू उरतल्यो. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बंद आसतलो. ज्यो इंडस्ट्रियल सर्विसीस आसा जेची बंद ज्यो आहा पळय न्ही इंडस्ट्रियल सर्विसीस तांच्या विदीन द कॅम्पसीस तांच्यो चालू आसतल्यो. इंडस्ट्रियल सर्विसीस आमी बंद करिना. तांच्यांनी ट्रान्सपोर्ट जो आसा आपल्या लोकां खातीर तांच्यांनी अवेलेबल करचो. मार्केट्स जी आसा ही जी भरताली तो बाजार जो आसा हो बंद उरतलो. गव्हर्मेंट एसेन्शियल सर्विसीस चालू उरतल्यो. एसेन्शियल सर्विसीसान ज्यो ज्यो येता तितके चालू उरतले, बाकीचे बंद आसतले. सगळे बार एंड रेस्टॉरंट तांच्यांनी डिलिव्हरी दिवं येता थंयसर चालू उरचें ना. आमी किचन बंद उरचें ना आनी बाकीचे जाका होम डिलिव्हरी दिवपाक जाय तांच्यांनी डिलिव्हरी दिवं येता. थोडे कडेन कंटेनमेंट झोन मेजर ज्या ज्या जाग्यार केसीस वाडल्या थंयसर आयदर पर्वरी आसतले, मडगांव आसतले, कांदोळी आसतले अशा जाग्याचेर कंटेनमेंट झोन आयज सांचे पर्यंत कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर आनी कन्सर्न MLAs हांकां विश्वासात घेवन थोडे कंटेनमेंट झोन हे काही दिसां खातीर चड दिसां खातीर आसूं शकतले, बट ते डिक्लेअर केले वयतले, ते ठरावीक आसतले. बट कंटेनमेंट झोन जरी केलो जाल्यार थंयसरले ग्रॉसरी शॉप्स ही चालू आसतली. हांव परत सांगता, वेडिंग्स जेणी कोणाची आसा ती आमी जशी 50 लोकांनी म्हटल्या तेंच्यांनी परमिशन घेतल्या ती 50 लोकांनी वचून वेडिंग करची. उरलेल्या लोकांनी वेडिंगाक वयचें न्ही. जात्रा आसतली, उत्सव आसतल्यो, प्रेयर्स आसतल्यो, हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळ्यांच्या बाबतीत थंयसरले म्हणजे जे धार्मीक विधी करपाक जाय ते धार्मीक विधी कोणी आमी बंद करूंक ना. 50 लोकांनी ते धार्मीक विधी करचे. तेंच्यांनी आपलो ज्या जाग्यार त्या 4 दिसांक तांकां भोंवपाक मेळचें ना. आपलो ज्या जाग्यार बुकींग आसा थंयसर येवन तेंच्यांनी रावूं येता. तांच्यांनी जी SOP स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर फॉर द होम आयसोलेशन्स तांच्यांनी ट्रिटमेंट ही सिम्पटम्स दिसता आसतनाच सुरवात करची. आपल्या टेस्टीच्या रिपोर्टाक रावचें न्ही. आमी जी ट्रिटमेंट दिल्या इवन दो प्रायवेट फार्मासींतल्यानय घेवचें. आयच्यान फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेम ट्रिटमेंट म्हणजे डॉक्सिसायक्लीन, पॅरासिटामॉल आनी आयव्हिमिसॅट्रीन ही फ्री ऑफ कॉस्ट PHCचेर अवेलेबल आसता. तुजी टेस्टींग तुवें रिपोर्ट येयला काय ना हाजी वाट पळोवपाची ना. ही पयल्या दिसाच्यान वखदां घेवपाक सुरवात करपाची. म्हाका दिसता हो 5 दिसाचो जर डोस घेत जाल्यार कमीत कमी हॉस्पिटलायजेशन एवॉयड करपाक शकतले. सरकारी हॉस्पिटला वयलो ताण हो डे बाय डे आनिकूय वाडत आसा. आमी प्रायवेट हॉस्पिटलांक म्हणजे चडांत चड बॅड फॅसिलिटीज वाडया म्हणून सांगत आसा कंटिन्युअसली. DDSSY कार्डाचेर ट्रिटमेंट जी आसा ही आमी कोविडाची ट्रिटमेंट ही आयच्यान म्हणजे जे एडमीट आसा किंवा हाज्या फुडली तेंची बिल्स जी आसा ही फक्त ज्या पद्दतीन आमी DDSSYचे नॉर्म्स आसा ताजेर दिवपाक सुरवात करतले. वॅक्सिनेशन सेंटर प्रत्येक PHC वयल्यान ही सेपरेट काडपाक सुरवात केली जेणे करून रश नॉर्मल मनीस हे वॅक्सिनेशना खातीर जर PHCचेर आयले जाल्यार ते एकदां टेस्टींग हेंच्या बरोबर मिक्सअप जावन म्हणजे ते पॉझिटीव जावपाचे चान्सीस उरताले. आयज हांवें रिकन्फर्म केलें बऱ्याचशा PHCनी आपले वॅक्सिनेशन सेंटर आमचे बंद आशिल्लीं स्कुलां इवन दो प्रायमरी स्कूल हाय सेकंडरी जी कितें प्रिमायसीस लागीं आसा प्रत्येक PHCचे एक सेंटर वॅक्सिनेशन सेंटर हे आयडेंटिफायड म्हणून हे लोकेट केले वयतले आनी आयच्यान किंवा आयज आनी फाल्यां 2 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी हे करपा खातीर सुरवात केल्ली आसा. सकाळी CMन पंचायत आणि ZP वांगड्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग घेतली. कोविड मॅनेजमेंटाचेर चर्चा केली. प्रत्येकाक एडवायज करता की घरांतले भायर सरूं नाकात. तुमी तुमच्या पंचायत एरियेनी जी रेस्ट्रिक्शनां जी घालपाक मेळटा जी करपाक मेळटा ती घालात. लागीं म्हणटा आसतना सावथांतले लोक हे आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ESI हॉस्पिटल हांगासर एडमिशन करात. सगळ्या जाणांक GMCन बॅड मेळची ना. GMCतली बॅड कॅपेसिटी वाडल्या. ताज्या व्यतिरिक्त म्हणजे भायर आसलेली प्रायवेट आसलेली हॉस्पिटलां प्रायवेट आसलेली हॉस्पिटल्स जी आसा ही प्रायवेट हॉस्पिटलांचो
यूज करपाक लागात आमी ताजेरूय विचार करता. सुदीनय लॉकडावन मागतालो. कोविड न पसरपा खातीर खंय तरी ही चेन आमकां ब्रेक करपाची आवश्यकता आशिल्ल्या कारणान हांवें स्वता मुख्यमंत्र्या कडेन, सरकारा कडेन, हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आनी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष बाब तानावडे हांचे कडेन लॉकडावन हो एकूच पर्याय आतां आमचे कडेन उरला अशें हांवें म्हटलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लोकेश शिलकार आनी ओमकार फळारी.